ओके, आम्ही स्टार्ट करूया. बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बाप्पा यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घान दिता परत या माध्यमा मुखांतर तू आमकां सांगत हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तू आमचो मजतदार आणि कुमोकदार जावन आसाय. तू आमकां शिकयताय आणि उतरांगातली सत्ता उगडापी करताय. या पासून आम्ही तुका अर्घान दिता. आयच्या दिसा तू आमकां शिकय तुझ्या उतरांत कितें पुरा आसा ते सत पवित्र म्हणजे सत्यन तुझ्या मजतीन तू आमकां उगडापी करच्या पासून अर्घान दिता. आणि तू आमकां कितें शिकयताय ते आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक आणि सत मानूंक आणि त्या प्रमाणे जिवंक आणि हेरांकी शिकोवंक तू आमकां शिकोवच्या पासून आमी तुका अर्घान दिता. शरीरांतल्यानी हे बरोवन आमी तांचे जिवीत जीवन जेजूच्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन. Amen. 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 प्रेज गॉड. हालेलुया Praise God. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. आज आमी शिकया. आमी आमकां गोत्ता आमी बसाचे देणे काल्याक उलयता ताचे कितें फायदो आमी ते उपयोग करनासा. पूण जायते फावटी आमी बसाचे देणे कित्याक उलयचे आनी आमकां थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार हर एक क्षेत्रांत पळोवंक गेल्यार हर एक या आमच्या काय म्हणटात जायते कम्युनिटी आसात पळय तातूंत हर एक विशयाक आतां हिलिंगाचे विशय आयल्यार ते पुरा सांगतात एटलिस्ट आमी आतां पातयेत ताचे गायन आमी बरी जाल्या आनी कोणी विचारल्यार सांगता वय जेजू आमकां बरो करता म्हणलें पातयेतात म्हळ्यार तांचो पातये न्ही पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी बरी जाल्या. पूण या बसाचे देणे या टंग्स म्हणटात ताच्या विशयात येताना वेगवेगळे अभिप्राय आसात. थोड्या पंगडांनी हे आमी काल्याक उलयचे आमकां हेची गरज ना म्हणल्यार एका मनोभावान आसात आनी हे तितले इम्पॉर्टंट न्हय म्हणलो एकलो मनोभाव आसा. जायते रितीचे या बसे विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. तुमी आयकलां जावंक पुरो वय गे. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय आमकां गोत्ता सांत पावलो न्हू ह्या विशयांत ताच्या पत्रांनी प्रत्येक जण कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांनी बसाचे देणे या आत्मीक देण्या विशयांत ताणें आमकां सविस्तार जावन शिकयला. जायते फावटी आमी सांगता पावलान तर सांगलां न्हय जाल्यार मोग तूं जावं शेवट प्रवादाचे देणे येतले आनी जाल्यार टंग्स आखे जातले पूण मोग मात बळतलो. पूण आमी बायबल वाचतना एक जाणा जायचे ताणें तो खंयच्या वेळार कित्याक बरयलें ते आमी समजून काडचे आनी कोणा पासून बरयलें ते आमकां समजल्यार मात्र आमकां ताचो खरो अर्थ समजूंक जाता. नाजाल्यार आमी एक वांटो मात्र काडून गेल्यार जाल्यार जाता म्हळ्यार ते उतर वरवीं आमी ताचे काय म्हणटात अपहार्थ करूंक जाता. त्या देखून पत्रां बरयतना आमी पौलान कंटिन्युटी जावन बरयल्या तरी एक म्हळ्यार सविस्तार जावन स्टेप बाय तो बरोवन गेला पत्रांनी. जर तर आमी थोडे संगती काडल्यार मेन आमी सोडल्यार आमकां कन्फ्युजन जातात. त्या देखून देवाचे उतार केदाळाय आमी काय म्हणटात कॉन्टेक्स्ट म्हणटात न्हय वय कॉन्टेक्स्ट ते आमी पळयचे ते खंयच्या संदर्भार खंयच्या वेळार ते उपयोग केला कित्या पासून उपयोग केला ते आमकां समजल्यार आमच्या मतीर असले दुबाव डावट पयस जातात. पळय आमी आतां देवाच्या उतरांत जसो पळया कोरिंथीकांक बरयलो 13वा अध्याय पयली ओळ जाल्या म्हणटा पळया 1 Corinthians 13:1. प्रेज गॉड. कोण बायबल असं
13:1. वय 13:1. Yeah. ओके, प्रेज गॉड. कोणी म्हणे वाचताली? प्रेज गॉड. होय. मनशांच्या आणि देवदूतांच्या सर्व बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रेज गॉड. पण हांगा बरयला मनशाच्या आणि देवदूताच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी म्हणटा हांगा सांपवल. म्हळ्यार एक उडास तरीचे आमी हरी एकाक मूळ म्हळ्यार शेवट आमचो मोग जो आसा जर तर ते मोग ना हांव प्रवाद करता जावं पुरो म्हणजे ते हांव स्वभाव म्हजो राग असो आसा या म्हणजे ते स्वभाव असल्यार मोग ना जाल्यार आमी ते फलितांश पळोवंक जायना. त्या इराद्यान पाऊल सांगता सोड न्हू तुम्ही प्रवादाचे या देवदत्ताची भास उलोवंक नजो म्हणल्यार इराद्यान न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी जायत्या फावटी चिंता बायबलांत काय म्हणटात बसाच्या देण्याक एगेनेस्ट जावन बरयला आसा अशें म्हणला. त्या इराद्यान बरोवंक ना ताणें. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसान उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. म्हणजे हरी एकाक फावंडेशन मोग जर तर ते मोगान हांव करता ते दाळा ते हांवें रिजल्ट पळोवंक जाता. हांगा पावलां सांगूना तुमी ते उलोवं नजो म्हणून इम्पॉर्टंट न्ही म्हणून. पूण मोग असल्यार तुम्ही काले करतात ते देवाक मानवता आणि ते मानवल्ल्या वरवीं आमकां ताचे काय म्हणटात रिजल्ट पळोवंक मेळटा. जर तर आमी ते कंटिन्यू करून 8 वचया पळय 8 काले म्हणटा पळय तातूंत मोग केदींस सराना आं प्रवादाचे उलोवणे आखेर जातले, विचित्र बसांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले, जानवायेची देणी नापैंस जातली. प्रेज गॉड. हांगा काय बरयला मोग कधी सरना म्हणटा. प्रवादाचे उलोवणे आखेर जातले, विचित्र बसांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले, जानवायचे देणी नापायस जातले म्हणून हांगा बरयला. वाचताना आमकां काय दिसता हांगा बरयला मोग कधी सरना. मोग मात उरता. त्या लेकान हर एक व्यक्ती प्रवादाचे देणे या काय म्हणटात विचित्र बसाचे उलोवचे देणे या जानवाय पुरा नापायस जाताली. अनेक आमी उडास धरिल्ले खाले म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स एक देणे जावन आसा. देणे म्हळ्यार काय म्हणटा गिफ्ट ते देवातावन गिफ्ट. मोग गिफ्ट न्ही ते फ्रूट. त्यात गिफ्ट दुसरे फ्रूट दुसरे. आमी जर तर गिफ्ट नाका म्हाका फ्रूट जाय म्हणल्यार जायना, फ्रूट नाका गिफ्ट जाय म्हणल्यार जायना. आमच्या जिवितांत दोन्ही बॅलन्स जायचेत. आमी थोड्या फावटी चिंता गिफ्ट म्हाका टंग्स आसा मोग खाल्यार जायना. मोग ही जाय ते गिफ्ट देवान दिवचे धर्मात. हे काय म्हणटात फ्रूट ते हांवें देवाची देणी उपयोग करून म्हज्या जिवितांत हांवें ते आसा करचे. ते दोन्ही इम्पॉर्टंट. त्यातून खेळ जाल्यार हांव ते मोगान जिवंक शिकता तेन्ना म्हज्या जिवितांत ते अलौकीक जिवीत जिवंक सुरू जाता म्हज्या जिवितांत. त्या देखून आमी पळया ह्या पासून हे उतार कित्याक सांगला हेचे फाटल्यान कितें उद्देश आसा ते आमी समजून काडया. हांगा पाऊल म्हणटा मोग केदीस सरना म्हणटा. मोगाक ताणें पयलो प्रायोरिटी दिला. प्रवादाचे उलोवणे आखेर जातले, विचित्र बसांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले, जानवायची देणी नापायस जातली म्हणटा. मुखार 9th काय म्हणटा पळय. कित्याक आमची जानवाय अपूर्ण आणि आमचे प्रवादही अपूर्ण. कित्याक आमची जानवाय अपूर्ण वय आणि आमचे प्रवादी अपूर्ण म्हणटा पाऊल हांगा. जर तर पूर्ण नापायस जाल्ले तर जाताली जाल्यार आमकां जानवाय ना जाल्यार आमी कशे देवाचे उतर प्रगट करचे? साध्य ना वय गे. म्हळ्यार हेच्या फाटल्यान पाऊलान सांगचो उद्देश आसा. हेतून अनेक आमी सत जाणा जायचे म्हळ्यार पाऊल कित्याक सांगता म्हळ्यार ते पवित्र सभेंत थोडी नियमां असल्यार बरी त्या उद्देशान तो उलोवंक येता हांगा.
त्या देखून आमी ते संपूर्ण ते कॉन्टेक्स्ट म्हणटात या कित्या पासून तो उलोवन आसा ते आमकां समजना जाल्यार आमी देवाचे उतार अपार्थ करूंक जाता. कित्याक हांगा पळया नेक्स्ट वयर करा 10th. पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार आं अपूर्ण आसा ते नाश जातले. आतां संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नाश जातले म्हणटा वय गे. परफेक्ट आयल्या उपरांत कितें इनपरफेक्ट आसा ते जाता. तर संपूर्ण आसा ते आयले, संपूर्ण म्हळ्यार काय जालें तर पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नाश जातले म्हणटा वय गे. तर हांगा पाऊल खंयच्या काय म्हणटात काल उद्देश धरून उलोवन आसा की पुरा वयले विशय सांगला ताणें प्रवादाचे देणे नाश जातले या उलोवणे काल टायम्स आखेर जातले खंयच्या उद्देशान म्हळ्यार आमी हांगा समजून घेवचे कित्याक आमची जणू अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण पूण संपूर्ण आसा ते आयलेला म्हळ्यार हांगा उलयता पाऊल जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयान सेकंड कमिंग म्हणटात. कळ्ळें की त्या वेळार काय जातले की ते अपूर्ण आसा ते नासतले. त्या वेळार आमकां हेची पुराय गरज ना. प्रवाद करचे जावन दी टंगसर उलोवचे जावन दी ताका गरज ना. कित्याक आमी जेजू सांगाता आसता त्या वेळार आमची कूडी काय म्हणटात जिवंतपणान भरिल्ले कूड आसतना ते कांय समस्या प्रॉब्लेम म्हणले आसाना आमी ते अलौकिक जिवीत जियेतना हेची पुराय आमकां गरज ना. त्या देखून म्हणटा पूर्ण काय म्हणटात पूर्ण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते पुराय नाश जाता म्हणटा. समजले न्ही तुमकां विशय? प्रेज गॉड. वय वय म्हळ्यार संपूर्ण त्याच वेळार नाही ब्रदर. वय वय संपूर्ण जेजू सेकंड येणे संपूर्ण आहे. कंप्लीशन कंप्लीशन त्या वेळार म्हणसर आमकां हेची पुराय गरज आसा. थँक्स जावन दी जाणवायचे देणे हर एक जाय. समजले न्ही? हे आमी तयार करूंक आसा कित्याक देवान आमकां आत्मीक स्पिरिच्युअल दिल्यात ते केदार सेकंड कमींग येता तेन्ना आमी ताच्या सांगाता रुपांतर जाता म्हणजे आमची कूड काय म्हणटात महिमेवंत कूड जाता ताच्या सांगाता त्या वेळार पुरो आमकां हेची गरज ना कित्याक त्या वेळार पिडा आसना समस्या आसना प्रॉब्लेम आसना वय गे. कळ्ळें न्ही? प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार पूर्ण आसा ते नाश जातले. पळय मुखार वसा जाल्यार कळटा तुमकां मुखार. हांव भुरगो आसतना भुरग्या परी उलयतलो. कंप्लीट करा. ओके. भुरग्या परी समजतलो आनी भुरग्या परी चिंततालो. आतां जाणटो जातासर भुरग्यापणाचो सर्व संगती हांव सोडून सोडल्यात. पळय हांगा पळय पाऊल म्हणटा हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो भुरग्या बरी समजतलो आतां भुरग्या बरी चिंततालो. आतां जाणटो जातास वय गे. आतां पाऊल काय जाला जाणटो जाला वय खंयच्यार देवाच्या उतरांत आत्मीक रितीन चड आनी चड तो जाणटो जावन आयला. ताणें जायतीं पत्रां बरयल्यात. केदार जेजूक ताणें भेटलो जेजूक ताणें स्विकार केलो केदार ताका सताची उगडापी जाली ताच्या उपरांत खाली गेला ताणें जाता भुरगेपणाच्यो संगती आमी सोडून सोडल्यात म्हणटा. हांव त्या वेळार खाली चिंततालो तशें न्ही आतां. आतां पुरा हांव आत्मीक रितीन चिंतून आसा. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन हांव चिंतून आसा. हांव पवित्र आत्म्या सत्तेन ही पत्रां पुरा हांव बरोवन आसा. म्हज्या सत्तेन न्ही. त्या देखून पाऊल केदाराय ते पत्रां बरयतना तो कंप्लीट करून बरयतालो. बरी स्टेप बाय स्टेप आमी काय करता म्हळ्यार एक एक वांटो काडल्यार आमकां थोडे वांटो मिस जातात. तुका कंप्लीशन मेळ्ळें जाल्यार मुखार वचता. कंप्लीट मेळटा 12 आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता ते गैरें दिसता. पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव. आतां थोडे मात्र हांव जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. प्रेज गॉड. हांगा काय म्हणटा पळय पाऊल आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरे दिसता पूण उपरांत आतां उपरांत म्हळ्यार कितें उपरांत म्हणटाना सेकंड कमिंग टायमार गे. उपरांत म्हळ्यार तेच सेकंड कमिंग विशयान उलोवन आसा कोण पाऊल. समजलें न्ही? उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले म्हणटा. मुखामुखी पळयतना हेचे पुराय आमकां गरज ना. समजलें न्ही? मुखामुखी पळयतना आमकां हेची पुराय गरज ना कित्याक आमी डायरेक्ट पळयता. आतां आमी आरश्यान आमी प्रतिबिंब मात्र पळोवन आसा रिफ्लेक्ट. तशें म्हळ्यार आमकां वता आमच्या आरश्यार
आमकां आमचें तोंड आमकां डायरेक्ट पळोवंक जायना, आमचे खाली प्रतिबिंब दिसता, तशेंच आमी आरश्यांत आतां आमकां गैरे गैरे दिसता, करेक्ट क्लॅरिटी ना. हे जाणां सेकंड कमिंग येता, रॅप्चर म्हणटात, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले न्हू, जाल्यार आतां थोडे थोडे मात हांव जाणा, पूण उपरांत पळया, परत म्हणटा पूण उपरांत म्हळ्यार त्याचो दुसरो येण्या वेळार देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका हांव वळखतलो. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हळ्यार दुसऱ्या सेकंड कमिंगा विशयांत तो उलयता. आमी खाली कितें पावलोन तो सांगला न्ही, मोग श्रेष्ठ, पयली हांगा मुखारी बरयला पळया, कशें आसता पयली, भवार्थ, बरवसो, मोग, ही तीन मात्र बळटात म्हणटा, पयली भवार्थी गरज, बरवसो, मोग. पूण हांचे मध्ये मोगूच श्रेष्ठ म्हळ्यार ताचो अर्थ, जर तर म्हणजे ते मोग ना, म्हाका काय म्हणटा पिडा गुण करूंक जावंक पुरो, या प्रवाद करूंक जावंक पुरो, बसाचे देणे उलोवंक पुरो, जर मोगाक हांव ते करना जाल्यार ताचे संपूर्ण आतां म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. कळ्ळें न्ही? तेन्ना मोग म्हणलो, उडास धरिता आमी, मोग म्हणलो गलात बरयल्या 5:23 वळांत आमी वचूंक गेल्यार पवित्र आत्म्याची फळ, मोग, संतोष, समाधान, सस्मिकाय, बळेपण, ते बरो आसा, वेगळी ती पण फळ, फळ फळ एक, हे देणी, गिफ्ट, गिफ्ट दुसरे, फळ दुसरे. त्या देखून आमकां दोनी गरज. जर तर हांव बसाच्या देणयेन उलयना जाल्यार हांव देवाक हांव जायते म्हज्या जिवितांत पयस या देवाक हांव जायते उगडापणां उडयता. आमकां करता बसाचे देणे उलयल्यार कितले पुरो प्रायोजन आसात म्हणून. त्या देखून बसाचे देणे पावलो नाका म्हूण सांगना हांगा. जर तर पावलो नाका म्हूण सांगला तर 4थ्या अध्यायात बसाच्या देण्या विशयान तो विवर करिनाटलो, वय विवरण आमी देवा लागीं उलयता, वय न्ही, पयली त्या देखून आमी काले म्हणटा हेच्या विशयान पुरो आमकां डावट आसा ते कंटिन्युटी वाचल्यार आमच्या जायत्या सवालांक ते जवाब मेळटात. कित्याक हर एक सवालाक जवाब पवित्र पुस्तकांत आसात. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून आमी उडास धरया. मोग जावन आसा फ्रूट, आत्म्याचे फळ, गिफ्ट ऑफ टंग्स जावन आसा, काय म्हणटात आत्म्याचे, सॉरी, टंग्स जावन आसा गिफ्ट पवित्र आत्म्याचे, कळ्ळें न्ही, स्पिरिटाचे, आत्म्याचे गिफ्ट. गिफ्ट आनी फळ आमी एक करचे नाका, आमकां दोनी गरज आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता एक तुमकां क्लियर कळ्ळें की हे सेकंड कमिंगा विशयान तो उलोवन आसा. त्या वेळार गरज ना, पूण आतां म्हाका गरज ना कितें, आतां आसा, आमी तयाराय करचे, टायम आमचो. कशें तुमी सांगला बरी, कशें जेजून 30 वर्सां ताच्या जिवितांत थाराय केली, ह्या संवसारांत जियेतना आमी पुरा आत्मीक आयुधां यूज करूंक आसात, पुरा देवान दिले गिफ्ट हर एक आमी उपयोग करूंक आसात. त्या वेळा मात्र आमी ह्या संवसारांत एक काय म्हणटात अलौकीक या सुपर नॅचरल लायफ जिवंक जाता. जर तर हांव मोगूच आसा पूण म्हणजे ते देवाचे जे हांव दुसरे बरोबर उपयोग करना, प्रवाद करचे जावन दी, या गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना जाल्यार म्हज्या सर्वसंगतेचो जैत करूंक जाता न्ही, जायना. आमकां सैत अलौकीक संगत गुंतना, आमकां मुखार कितें जाता आमकां गुंतना, पळय न्ही. त्या देखून आमी ते पुरा वापरूंक आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय आमी कोरिंथीकांक बरयलो 14:1 खाला म्हणटा पळय. Corinthians खंयचे म्हणटा? तेच 1 Corinthians 14:1. मोग जावं तुमचे जिणेचो शेवट, आत्मीक देणी अदीक कर्ण प्रवाद करचे देणे जोडूंक तुमी अत्रेगा. पळया हांगा बसाचे आनी प्रवादाचे देण्या विशयांत आसा, पूण हो कंप्लीट आमी मुखार चॅप्टर वाचल्यार पवित्र सभेंत या चर्च सर्वीस म्हणटात जालोंक नियम, ताच्या विशयांत तो विवरण दिता. आमकां कितें पवित्र सभा ह्या सांगाता मेळटाना कितें गरज आसा ताच्या विशयांत तो चड उलोवन आसा, कळ्ळें की. पूण हांगा आमच्या कोंकणीर करेक्ट शब्द ना तो. मोग जावं तुमचे जिणे शेवट, आत्मीक देणी मात आसा, आत्मीक देणी अदीक प्रवाद. इंग्लिशान म्हणे आसा की ब्रदर, इंग्लिशांत पळयता. ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया.
Praise God. Corinthians 14:1. I follow after charity and desire. Right. तर चॅरिटी दिला. Why पण charity? नाव एक म्हणजे क्वेश्चन होता, परस्यू लव yet desire earnestly spiritual gifts दिला खाले. Earnestly spiritual. स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स कळले. Spiritual gifts. Okay. मोग इम्पॉर्टंट पण येट Okay. डिझायर अर्नस्टली स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स काही राहू ना ताने कोमा देऊन बट एस्पेशली दॅट यू मे प्रोफेसी म्हणजे ओके म्हळ्यार तुम्ही आत्मिक देण्याक लाले डिझायर समजले पूण तांतून प्रवादाचे देणे बरे म्हणटा तो समजले. मोग जावं तुमच्या जिनेचो शेवट म्हळ्यार मोग इम्पॉर्टंट तांतून तांतून म्हणटा आत्मिक देणे म्हळ्यार स्पिरिच्युअल गिफ्ट पुराय वेगळी तांतून हांगा खाली आत्मिक देणे म्हणून मात्र दिले आसून मागीर कंटिन्युटी ना देणी कळले गे ते डिझायर म्हणजे आत्मिक देणे तुम्ही असे अधिक प्रवाद करचे देणे जोडून तुम्ही अत्रेगा म्हणून ताने दिला. ओके आता हे प्रवाद करचे देणे कित्याक म्हाका चड गरजेचे म्हूण पावलो सांगता खाल्याक म्हळ्यार असो उद्देश आमकां करेक्ट वाचूंक गेल्यार पूण हांवें सांगल्या बरी ह्या 14 चॅप्टरांत ह्या 14 अध्यायांत तुम्ही कंटिन्यू वाचल्यार एंडिंग आसा पवित्र सभेंत कालेक आसा नियमा कालेक आसा मुखार गेल्यार वयर गेल्यार आसा बरयला म्हळ्यार पवित्र सभेंत सांगाता मेळटाना जर तर आम्ही टांगसार उलयल्यार काय जाता म्हळ्यार आम्ही बिलिवर्स या पातयेनी असले मनीस असल्यार ओके कळले गे पवित्र सभेन मांडावळ घालूंक नियमा म्हणून आसा. वय वय तांदून बरयला तांदून वय वय करेक्ट 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 कळले गे. आता हांगा म्हणटा प्रवादाचे देणे तो अत्रेगा म्हणटा वय गे चड तसो पावलो ಎಂತನ್ पळया 39 ಅಂತ ಕಾಲ म्हणटा पळय वयर आसा तांदून 39 हळे तांतून आता गेले हेडिंग हळे हांगा देखून म्हणटा देखून भावानो प्रवाद करून उलोवच्या देण्याक अत्रेगा आनी विचित्र भासांनी उलयतल्यांक आडवर नाकात. पावलो काय म्हणटा देखून भावानो प्रवाद करून उलोवच्या देण्याक अत्रेगा वयर काय म्हणटा तो आत्मिक देण्याक लाले तांतून प्रत्येक जावन प्रवाद करचे देणे वैगे परत हांगा काय म्हणटा देखून भावानो प्रवाद करून उलोवच्या देण्याक अत्रेगा आनी विचित्र भासांनी उलयतल्याक आडवर नाकात. जर तर एंड जाता जाल्यार समजे या वय म्हाका इम्पॉर्टंट ना जाल्यार आता पाऊल हांगा सांगतलो की विचित्र भासांनी उलयता आडवर नाकात म्हळ्यार सांगतो की जर तर हांव एकलो विचित्र भासांनी उलयता म्हण चिंतया जर ताका आडवरल्यार हांव कोणा विरोध वचून आसा कोणा विरोध पवित्रात्म्या वयली पवित्रात्म्याची भास वयली आत्म्याची भास ती आमकां गोता वयली त्या देखून म्हणटा भावानो प्रवाद करून उलोवच्या देण्याक अत्रेगा आनी विचित्र भासांनी उलयतल्याक आडवर नाकात. आता प्रवाद करून उलोवचे कित्याक म्हळ्यार पाऊल सांगता आमकां समजलें गे प्रवाद करून खाल्याक उलयचे तसो उद्देश काय म्हणून आमकां पावलो मुखार कळयता आमकां गोता 1 Corinthians 14:2 काय म्हणटा कोण भासाच्या देण्याने उलयता तो कोणा लागीं उलयता देवा लागीं शिवाय मनशा लागीं उलयना तो उलयता ते कोणाकी समजना तो आत्म्यात प्रेरीत जावन देवा लागीं उलयता ती आत्म्याची भास आत्म्या जावन आत्म्याची भास. ओके आता प्रवाद करून उलोवचे पसो चाल्या पसो तूं सांगता म्हणून आमी पळयात तातूंत कोरिंथियनांत 14:2 जालें आनी 14:5 काय म्हणटा म्हणे तातूंत 1 Corinthians 14:5 तुम्ही सुमेस्तानी विचित्र बसांनी उलयल्यार म्हाका खुशी. तरी आता पाऊल म्हणटा गे तुम्ही सुमेस्तानी विचित्र बसांनी उलयल्यार म्हाका खुशी. तातूंत तोय म्हणटा परत म्हणटा की म्हाका खुशी तरी ताचे वरणी चड तुम्ही प्रवाद करून उलय जय म्हूण म्हजो अत्रेग
हा. कित्याक प्रवाद करून उलयता तो विचित्र बसाने उलयतल्या प्रास कितल्या की उत्तम, पूण हम्म. विचित्र बसाने उलयता तो आपले उलयल्ल्याचो अर्थ सांगून आख्खे पवित्र सभेक बोधन करीत जाल्यार तोय उत्तम म्हणयेत. प्रेज गॉड. पळया हांगा काय म्हणटा पावलो इल्ले सकयल गेला, तुम्ही समेस्त आनी विचित्र भासांनी उलयल्यार म्हाका खुशी म्हणटा, तरी ताचे वयली चड तुम्ही प्रवाद करून उलयचे म्हणत रे ग. कित्याक तो सांगता म्हळ्यार ते कित्याक प्रवाद करून उलयता तो विचित्र भासांनी उलयतल्या प्रास कितल्याक उत्तम, पूण विचित्र भासांनी उलयता तो आपणे उलयल्याचो अर्थ सांगून आख्खे पवित्र सभेक बोधन करी जाल्यार तोय उत्तम म्हणयत असो उद्देश. जर तर हांव खाले उलयता ते हेरांक समजना जाल्यार, म्हळ्यार कोण येता न्हू असो एक व्यक्ती येता, हांव खाले आमी आतां सांगात उलोवंक भाशीक केला म्हणून उलोवना समजून दिया. जर तर तो फर्स्ट टायम असो व्यक्ती ताका ते समजना जाल्यार खाल्याक म्हणी ताका बऱ्याक पडात न्ही. पडना. ना जर तर एक व्यक्ती ते प्रवचन करन आसा, प्रवाद करन आसा, देवाचे उतर शिकोवन दिवन आसा, ते जाल्यार काय जाता, ते ऐकून ताचे ते चेंजेस येता की ना, वय बदलावात. ताचे थंय बाबार्थ येता, ताचे थंय चिंता बदलता. हा त्या देखून सांगून आसा समजलें की त्या देखून तुम्ही खंयचे जण विचित्र भासान उलयता तो आपणे उलयल्लो अर्थ सांगून त्याके पयस बोधन करीत जाल्यार तोय उत्तम म्हणटा वय गे. वय. एक प्रवाद करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट, म्हळ्यार ताचो अर्थ हे सेकंडरी म्हणून न्हय, त्या अर्थान उलोवना तो. समजलें की ताले म्हणटा ते टायम्स सेकंडरी म्हणल्यार उद्देशान न्हय, पूण प्रवाद करतना उलयतना कोणी म्हण एकलो अन्य जातीचो जावं पुरो या फर्स्ट टायम येता जावं पुरो, तो येताना आनी जर आमच्या बसांनी उलयल्यार ताका कांय समजूंचें ना. कांय सगळो दीस आमी उलोवंक पुरो आमकां कोत्ता म्हणून, पूण ताका कांय ताचे विशयान गोत्तू ना, जिजून कितें केला ताचे समजून येना, कांय गोत्तू ना जाल्यार आमी उलोवना तो घालीन तेंका कांय पिशे लागला वय गे. वय. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा त्या देखून पळया तो म्हणटा म्हणा कोरिंथरा 14:24 आदान वाचा सांगा कळटा ताका 24. पूण सक्कडी प्रवाद करून उलोवन कळ्ळें. आसतना कोण एकलो अणभवार्थी वा पूण सादो ताचे मनीस भितर ब्रदर सरत ब्रदर जाल्यार ब्रदर एक पयली 23 घेवन पळया. ओके. तेच हांवें ओडो सांगले पळया. वय. तशें आसता सगळी आं, पवित्र सभा जमा जाल्ले कडेन आं, सक्कडी विचित्र बसांनी उलोवन आसात म्हूण चिंतया. आं, हे संदर्भी कोण एकलो सादो मनीस आं. वा अणभवार्थी भितर सरत जाल्यार तो तुमकां पिशें लागला म्हणा सोना गायगी. पळय गे वय. समज एक सादो मनीस या अनुभवार्थी तो फर्स्ट टायम आसा आनी काले उलयता जायबा म्हाका समजना तो काल्या गायला काय म्हण इल्ले म्हणजे ते काले समाधान जोडोवंक एनी उलोवचे काल्या समजना ताका जिजून कितें केला ताच्या विशीं समजून येना तो काल्या निंदा तकली म्हणी फिरवा लागी कशें पळय ते उलोवंक लागले पळय हे नाक व्हरून पियेल्यात वय गे पेंतेकोस्ताच्या वेळार लोक पुरा वय. पेद्रू आनी ताचे संगाती पुरा उलयताले ते वय. काल म्हणटाले हे नाक भरून नवे वायन पियेले आसतले वय गे पियेल्यात म्हणून. वय. वय वय. गे तशें म्हळ्यार समजना हे खाले उलयतात त्या देखून हांगा वो काले म्हणटा पळया नेक्स्ट 20 आं 24. 24 हांवें तुमच्यानी जबाब दिला ताका पूण सक्कडी प्रवाद करून उलोवन आसतना कोण आं एकलो अणभवार्थी वा सादो मनीस भितर सरत जाल्यार आं तो तांच्या उलोवण्याचेर आपूण फातकी म्हूण वळखून आपणाची तनकी करूंक पावतलो. प्रेज गॉड पळया हांगा बरयला क्लियर वय गे पूण वय. सक्कडे प्रवाद करून उलोवन आसतना म्हळ्यार प्रवाद म्हळ्यार गोता प्रोफेसी या उलोवचे परगट करचे कोण एकलो अणभवार्थी कोण भावार्थ ना या पयलो पयट येता जावं पुरो वा एकलो सादो मनीस ताका गोतूना विशयी तो येवन आयकता जावं पुरो ताका खाल मनीस भितर सरा जाल्यार तो तांच्या उलोवण्याचेर आपूण फातकी म्हूण वळखून आपणाची तनकी करूंक पावतलो. प्रेज गॉड. पावतलो. हालेलुया. त्या दे उद्देशान पाऊल सांगता तुम्ही प्रवादाच्या देण्यात चढत रे राम समजलें की प्रवाद वय. करनाल्यार म्हळ्यार सर सांगाता मेळटाना म्हणजे तुम्ही हेरांक काले म्हणटात बोधन करतना प्रवाद करून उलयल्यार चड बरें म्हूण
बसाचे देणे बरें कोणाक आमी सांगता भावार्थी कोण आसा कोण जिजूक सत मानला कोण नव्यान जल्म आल्यात आनी सांगता मेळटाना बसाचे देणे यूज केल्यार भारी बरें पूण थंय फर्स्ट टायम येताना आमी तांकां बसाचे देणे पयलीं शिकयला काय आमी समजना वय जेजून कितें केला जेजून खाले पुरो आमकां दिला तेजे कृपा म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार खालें हरी काकड म्हळ्यार कितें सोडवणूक म्हळ्यार कितें ह्या विशयान समजून दिल्यार ताचे थंय चेंजीस येवन ताचे जिवितांत तो बरेपण पळोवंक शकता आतां आमी पोर एक हॉस्पिटलाक गेल्ल्या हॉस्पिटलाक येताना दोग तेग आसली तातूंत एकली हरी एक उतार वेगळी वेगळी काणी घेताली आनी एकल्याच्या मग ते जायते सवाला तिका इल्ले आमी देवाचे उतर दिले ताच्या गायन घुण जाला म्हणजे तिका बवळ्याची दूख आसली हात उखलूंक जायनाटले कितले वर्सां जावन ते जाल्यार सत्य स्वीकार केले तिच्या जिवितांत तिने इन्स्टंट ते अनुभव केलो समजलें म्हळ्यार ते जाल्यार आमी ते म्हणटा प्रवाद करता या शिकोवन दिता हांव लोकांक ते जाल्यार मात्र तांकां ताची समजणी मेळटा आतां बसाचे देण्या विशयान आमकां समजून बसाचे देणे उलयल्यार आमी तांकां फायदो मेळटा न्ही जायते जाणांक डावट आमी बसाचे देणे जाल्यार आमचे मोनके आसता मोतके आसता वय जायते सवाल येतात वय जायती तरी पुरो सवाल येतात पूण ताच्या विशयान आमी समजून दिनासतना तांकां सांगल्यार येताना चिंता हे खाले म्हणून हांव खाले कितें आसा खाले की उलोवन आसा वय त्या देखून आमी खंयच्याय विशयांत प्रवाद करचे ताची शिकोवण दिवचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तेन्ना मात मनीस देवांतय परिवर्तन जाता मनशाक देव खाले म्हणटात मनीस आपले सुकळ करून देवांत येवन ताचें जिवीत बदलूंक ताका एक अवकाश मेळटा ताच्या उपरांत त्या व्यक्तीक ताच्या विशयान समजून दिल्यार तोय ह्या बसाचे देणे जावन दी हेर कितें आत्मीक देणे आसा ते आपल्या जिवितांत अनुभव करून तसो तो फळ जोडूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास करुया आमी एखाद्या पसत उलयचे जायते पटी सवाल बायबल केदाल्या काय दिसना उडास करुया जायते जावन ते उलोवंक आडवारतात उलोवंक आमी आडवार आमी उडोवन पळयले पावलूच सांगता विचित्र भासांनी उलयतात आडवार नाकात वय की आडवार नाकात म्हणटात म्हणून आमी तेंच्यार वाचले ते आणि 1 Corinthians 14:39 गी पळया मुखार घाला 39 वय प्रवाद करणं उलोवचें 39 वय वय 39 देखून पळया भावानो प्रवाद करून उलोवच्या देण्या खातीर आनी विचित्र भासांनी उलयतल्याक आडवार नाकात प्रेज गॉड हालेलुया 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 आता आमकां इतले विशय कळले वय की आमी कित्याक बसेच्या विशयान आमकां कितें जायते सूख सिद्धा बसा या बायबल आमकां विशयान उलोवन वचो म्हणटा की या लोक काल्याक उलोवन वचो म्हणटा या पाऊल पत्रान खाले आमकां सांगता तातूंत आमकां डावट क्लियर जाले की आसा क्लियर जाले न्ही ओके प्रेज गॉड तर आता नेक्स्ट आमी या तर आमी बसाचे देणे कित्याक उलयचे म्हणून बसाचे देणे आमी कित्याक उलोवंक आसा ते आमी शिकया प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पण आमकां गोत्ता मनशात कितले भाग आसात 3 न्ही वय खंयचे पुरा आत्मो प्राण कूड मनशात आत्मो आनी प्राण आसा की आसा म्हणजे सवाल म्हळ्यार नाही ऍक्च्युअली मनीस आत्मा सवाल करेक्ट आहे मनशात आत्मा आनी प्राण आसा की मनीस आत्मा जावन आसा मनीस आत्मा जायते पटी आमी ते सुकता मनशात घाले आसा आत्मा आसा प्राण आसा म्हणटा मनशात आत्मा न्ही मनीस आत्मा जावन आसा तसो आत्मा आनी प्राण ताच्या कुडींत जी येता वस्ती करन आसा समजलें मनशात आत्मा आनी प्राण न्ही मनीस हांव आत्मो जावन आसा म्हजो आत्मो आनी प्राण स्पिरीट अँड सोल लिव इन द फिजिकल बॉडी म्हणल्यार घर वय घरांत वस्ती करन आसा आमकां गोत्ता 3 भागांत ते दाळा आदाम आत्मो जावन आसलो आत्म्या प्रमाणे जियेतालो
केदाळा ताणे देवाचे उतराग ते आवी देईपण दाखयलें काय झालें आत्म्या जावन तांचो संपर्क थंय तुटलो वयली आत्म्या जावन संपर्क तुटल्या वरवीं आमकां कोत्ता ताणें ताचो सोल मायंड यूज करचें पडलें सोल मायंड म्हळ्यार ताचें मन ताचें पंचेंद्रिया ते सोला जावन ताणें हर एक डिसिशन घेवचें आसलें ते डिसिशन येताना जायते दिशेन आसतात तातूंत एक रायट आसता ते चूज करूंक कन्फ्युजन जातालें पूण आत्म्या जावन केदार सदां देवाचें चिंतप आनी आमचें चिंतप एक जावन आसता केदाराचो ते सोल उपयोग करूंक सुरू केले त्या देखून ते रिलिजन पुरो स्टार्ट जालें सोलांत चल्ल्या वरवीं सोल यूज केल्ल्या वरवीं ते रिलिजन पुरा सुरू जावंक सुरू जालें तशें न्ही अशें एक एकल्याचें चिंतप एक एकल्याचें अशें अशें केल्यार बरें तशें केल्यार बरें म्हणून कळ्ळें न्ही त्या देखून सोला जावन केदाळ्या आमी देवाक कनेक्ट करूंक जायना तें आमकां कोत्ता पयलीं आमी आत्म्या जावन आसल्या वरवीं आमी आत्म्या जावन मात्र देवाक आमी कनेक्ट करूंक जाता कित्याक देवात्म देखून ताणें आमकां आत्म्या रुपार रचला केदाळा ते पातका वरवीं आमचो संबंध तुटल्या वरवीं ते डिस्कनेक्ट जालें ते जालें आत्मीक मरण ते आत्म्या जावन कनेक्शन मेळटलें त्या देखून आमकां कोत्ता कोरीन हे काय म्हणटात कीर्तन 103 वाचल्यार ते कोंगणेर समाना इंग्लीश गरागी पयली ओळ ते आत्म दिल्या ते आत्म न्ही सोल माय सोल ಏಜ್ ಇದೆ 103 103 ಒಂದು आत्म्या मजा दिल्या आत्म्या मजेने माय सोल काले आसा मॅग्निफाय द लॉर्ड काले आसा इंग्लिशार तुम्ही वाचल्यार पळया असा की ब्रदर मेळटा जाल्यार एक मिनिट 103 कीर्तन 103:1 My soul म्हणून आसा bless and affectionately praise the Lord O my soul वय म्हळ्यार सोला जावन कनेक्शन करतले त्या देखून ते सोला जावन आराधन करताना ते काले जाताले म्हळ्यार ते डायरेक्ट देवाक हे करूंक जायना त्या देखून ते जावन काले म्हणटा जायते आमी रिलिजियस त्या देखून रिलिजन ते रिलिजियस बरोबर म्हणटात ते अशें ते स्टार्ट जावंक जालें सोला जावन कित्याक म्हळ्यार जायते येतात चिंतप ते एक मार्क्स परफेक्ट आसता ते करेक्ट सिलेक्ट करूंक जायना कोण केदार आत्म्या प्रमाणे असल्यार मात्र म्हजें चिंतप आनी देवाचें चिंतप एक जावन आसता ते जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे ते हांवें ताचे काय म्हणटात सतत म्हणजे जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता त्या देखून आमी उडास धरया देवान 3 भागांनी रचला आमकां कोत्ता आत्मो प्राण आनी कूड कूड आमकां कोत्ता ही कूड काल्याक दिल्या म्हळ्यार आमकां ह्या संवसारांत संपर्क करूंक आमकां कूड जाय ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक आमकां कूड गरजेचें या मन या सोल म्हणटात सोल सोलान काले आसा आमचें मन आमचे चिंतप आमचे इंटलेक्ट मागीर आमचे इमोशन आमची भावना पंचेंद्रिया हेच्या वरवीं आमचे इमोशन चिंता पुरो आसल्या वरवीं आमी लोकांतय संपर्क करूंक जाता लोकांचो मोग करूंक जाता राग करूंक जाता त्या रितीन पूण आत्म्या जावन कनेक्शन देवाला लागीं उडास आत्म्या जावन कनेक्शन आमकां डायरेक्ट देवा लागीं आसो त्या देखून आमी मागणे करताना जायते मागणे आमच्या सोला जावन करता आतां सोला जावन करतानाय आमी आत्तां केदार आमी गोता आमी केदार आमी नव्या जल्मांत केदार आमी नव्या जल्मांत हालेलुया पळय जो अंश 3 अध्याय 6 ओळ काल म्हणटा जॉन 3:6 रक्तमासात हांव जल्माता ते रक्तमासत आत्म्यात हांव जल्माता ते आत्मीक स्वरूपाचें हांगा म्हणटा रक्तमासात हांव जल्मा ते रक्तमासत आत्म्यात हांव जल्मा ते आत्मीक स्वरूप आमी कोता केदार आदामांत म्हण जल्मले हांव आमी रक्तमासा प्रमाणे आवयच्या गर्भांत हांव संवसाराक आयले हांव आमी फातकी जावन आयले हांव कारण निमानो आदाम आमी जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या वरवीं आतां कालें जालें आमचो आत्मो आतां कंप्लीट नवो जालो पोरणे ताका म्हणटा कोरिंथियन्स 2 Corinthians 5:17 काय म्हणटा
जो कोण क्रिस्ताक एक वडटा तो काय जाता एक नवी नवी रचना. रचना जाता की ते पोरणे असले सगळे गेले सगळे आता नवे झाले हय. वेगळे नवे झाले आता प्रॉब्लेम काय लागला आमकां गोत्ता आमकां एक आमच्या मनाक एक बस आसा वय आमकां एक लँग्वेज आसा तांची थोडे इंग्लीश कन्नडा खरी एक लँग्वेज आसा आमी जायते म्हणजे ती लँग्वेज या ती भास उपयोग करून आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खालच देवाक आमी आराधना करता करना म्हणून सांगना उतरांनी बट पूण देव आत्मो देखून ताका आराधना करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान आराधना करचें म्हणटा देवाचे उतर तर जशें आमच्या मनाक आमच्या एक भास आसा ती आमच्या कुडीक आमी उलोवचे संवसारी रितीन तशें आमकां एक आत्म्याक एक भास आसा आत्म्याची एक भास आसा खंयची ती आत्म्याची भास सांगे ती जिबेची. जिबेची भास ती बरयला उल्लेख आसा पवित्र पुस्तकान 1 कोरिंथियन 1 Corinthians 14 काढा बायबलात हय. काही दुसरे कಡೆ उल्लेख ना घेणे एक कडे मात आसा वय तो- मोनाक वय मोनाक पात्र ना म्हण. वय कित्याक विचित्र बसांनी हांव मागताना म्हजो आत्मो मात्र मागता शिवाय विचित्र भासांनी मागताना कोण मागता म्हणजे मन मागता न्ही म्हजो मन मोनाक आत्मो म्हजो मन स्पिरीट मागना वय म्हजो आत्मो मागता शिवाय म्हज्या मनाक तांतून पावना पाव. जायते जण सांगतात आमी मागताना आमचें मन खंय खंय येता एक्झाम्पल हांव आतां हांगा जिप्पो आसा म्हजें मन खंय आसा अमेरिका लंडन वचून आसा तर देवाच्या उतरान क्लियर बरयला तूं विचित्र भासांनी मागताना तूं मागनाय तुजो आत्मो मागून आसा तुज्या मनाक तांतून पात्र ना पात्र त्या ना. जायते जण दिसतात मन खंय येता त्या देखून जायते जण काय करतात विचित्र भासून उणे उणे करतात ते म्हणजे मन खंय खंय धांवता न्ही काय करचें एका कंट्रोल करूंक जायना न्ही वय वय ना देवाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक विचित्र भासांनी म्हजो आत्मो मागता कित्याक हांव आत्मो जावन आसा हे मन एका फिजिकल एका कनेक्शन सोल वय. सोल वय आमी म्हळ्यार हांगा आमी कोंकणींत आमचे सोल म्हणून करतना आमचे मन माइंड वय ते मन वय ते आमी समावडा स्टोरेज नाजाल्यार आमी सोल म्हणटाना आत्मो तो म्हणून मनीस चिंता वय 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 चढावत. मागीर एस्पेशली आमच्या तांकां काय म्हणटात आमच्यांत सोल आनी स्पिरीट एकच म्हणून चिंतात एक थंय वय आसा वय वय सोल जसो स्पिरीट जसो वय सोल तो आत्मो म्हणून चिंतात जायते फावटी वय सोल वय आत्मो म्हणून त्या देखून आमी मीस भेटयता इंग्लिशार काय म्हणटा खंयच्याक मास भेटना सोल म्हणटा वय गे वय 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 गे फादर वय 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 खंयच्या वय गे खंयच्या वय सोल दुसरो आत्मो दुसरो वय गे आत्मो म्हळ्यार आमी देव आत्मो देखून आणि काय फादर क्लियर ना फादर वय आवाज ऐकाना वय ओके होय ना आमकां काय ना दिसता प्राणी म्हणून सांगतात नी प्राण प्राण वय प्राण कोंकणीत म्हणून एक प्राण नाव म्हणटा दिलाय पूण तो सगळ्याक. वय 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 आता आदाम जर आसतानाय तो जीव प्राणी जालो म्हणटा वय गे ही बिकेम इंग्लिशार करेक्ट वी बिकेम सोल जाता म्हणटा न्ही लिव्हिंग सोल वय लिव्हिंग सोल वय पयले Living आत्म्यान soul. आसलो मागीर तो लिव्हिंग सोल वय वय मागीर तशें त्या वय रितीन त्या देखून आत्मो इम्पॉर्टंट आमकां वता आतां भायर कसले खंयचे आत्म्याक वय न्ही आज आमचो आत्मो भायर Yes, गेलो yes, yes. पूर्ण डेड बॉडी जाता वय गे वय वय कळ्ळें गे त्या देखून ही आत्म्याची भास जावन आसा हितून मनाक कांय पात्र ना मन तुजें खंय थंय जावं बरो काले कोणी जायते बरें म्हणटात तुमी काले उलयता आमकां समजा तुमकां आमकां ताचे विशयान सपरेट शिकवण आसा पयलीं आमी आयकलां जायते फावटी मनाक कसलो पात्र ना आमी आत्म्या जावन म्हज्या आत्म्या जावन देवाच्या आत्म्या लागीं उलोवची डायरेक्ट भास जावन आसा त्या देखून इन बिटवीन एका मनाक म्हणल्यार पात्र ना एस्पेशली हांवें पयर सांगलां खंयचे एबीसी अमेरिकन तांणी हेचे विशयान इन्व्हेस्टिगेशन केलें कित्याक म्हळ्यार हे लोक म्हणटा आमी आत्म्यान मागता ते देवाचे भास म्हणून तांच्या विशयान तांणी सोदना केली तांणी 2 प्रकार सोदना केली एका व्यक्तीक ताका उतरांनी मागूंक सांगलें उतार म्हणून मागूंक सांगलें कळ्ळें गे आनी एक त्याच व्यक्तीक ताका भासाच्या देण्यानी मागूंक सांगलें टंगसर मागले तांणी दोनांयची ते स्कॅन पुरा करून रिपोर्ट अशें दाखयलो की ते जाल्यार एक व्यक्ती
उतरान मागता त्याला त्याच्या ब्रेनांत त्याचे मॉन ब्रेन म्हणतात त्याचे मुख्य सेल्स पळय मस्त ऍक्टिव्ह असतात ती ऍक्टिव्ह करणं ऍक्टिव्ह असतात म्हळ्यार उतरांनी मागताना केदाळा तो व्यक्ती आत्म्यान मागता टांगसार ओराला राबा शिकताला राबा बाबा कशे मागताना म्हळ्यार ताचे ब्रेनाचे मुख्य पार्ट पळय कांय तितलो ऍक्टिव्ह जावन आसना कळ्ळें फ्री असता Praise God. सो ही आमी उलोवनची आत्म्या जावन येती भास आत्मो अशें देवात्मो आमी उलोवनची उतरां आत्मो जावन आसात देवाचे उतर आत्मा आनी जिवीत म्हणटात आत्मीक स्पिरिच्युअल स्पिरीट म्हळ्यार आतां आमी उलोवनची उतर तुमी आयकतात मात्र दोळ्याक दिसना कित्याक दोळ्याक दिसनाचे पुरो स्पिरिच्युअल थिंग्स पळय स्पिरिच्युअल ते आमी उलोवनची उतरांय आत्मो जावन आसात अनेक रितीन हांवें चिंतचे खऱ्याक करतना कशें देवाचे उतर देव जाल्यार देवाचे उतर देव वय गे वय देवाचे उतर देव जाल्यार म्हजे उतर वय. कोण जावन आसा हांव न्ही वय वय गे रायट ऑर रॉंग करतना हांवें उलोवनचे उतर हांव जावन आसा हांव काल सांगता ते हांव आय वय वय गे वय थंय एक देवाचे ब्रदर उतर थंय हा मोइजेक फर्स्ट टाइम देव सिनाय पर्वतार मेळटना येन्स म्हणलें हांव तो हांव म्हणून हा आय एम देवान हू आय एम वय वय हांव वय 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 करेक्ट वय म्हळ्यार उतर तुमी हे काय म्हणटात हे फुल्ल पळोवंक गेल्यार हर एक उतरान तेर गेला वय ही पृथ्वी जावन दी हर एक त्या देखून आमच्या उतराक तितले सकता पावर आसा ताका म्हणजे जिवीत आनी आमच्या जिबेर आसा कळ्ळें त्या देखून ही भास आमी काय म्हणटात आत्म्या जावन उलोवनची भास जावन आसा त्या देखून आमी हेच्या विशयांत जायते शिकोवन आसात तातूंत आमी करता कोण भासाच्या ज्ञानाने उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं उलयना आनी तो कितें उलयता ते कोणायकी समजना त्या देखून फर्स्ट ऑफ ऑल आमी ते नव्यान जल्मांचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट नव्यान जल्मान आसतना काय म्हणटात ते देवान दिल्ले ते जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना आतां हिलिंग जाल्यार आमी भावार्थान कोणायकी करूंक जाता बाय फेथ वय गे आतां इवन हिंदू जावन दी कोणायकी ताका काय म्हणटात बॉर्न अगेन जायचे म्हणना भावार्थान ते हिलिंग जाता वय गे पूण देवान दिवचे ते काय म्हणटा गिफ्ट ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचे आमी काय म्हणटा नव्यान आमी जल्मूंक आसा जेजूक आमी स्वीकार करूंक आसा आमी आत्म्यान नवी रचना जावंक आसा आनी देवाच्या इम्पॉर्टंट ताचे एकवटान प्रेझन्सांत आमी वेळ करसूंक आसा ते जाल्यार मात आमच्या जिवितांत ती अद्भुत आश्चर्य पळोवंक जातात इवन आमी सांगूंक सुलाभ जेजून पळय इतले अद्भुत आश्चर्य कश्यो केल्या बा जिवीत मेल्ल्यांक उठयलो उदकार सोडलो ते आमकां भायल्यान दिसता पूण इन बिटवीन तो खाली करतलो बापा सांगता वेळ करतलो रिलेशनशीप तो कळ्ळें न्ही तो एक अन्योन संबंध ते एकवटांत आसलो तो त्या देखून ती अद्भुत आश्चर्य फाटाक जाताली ताच्या जिवितांत तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितले ताच्या प्रेझन्सार वेळ कशे येता इंटिमेट रिलेशनशिपार आसता तशें तरी आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जातात प्रेज गॉड हालेलुया 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 येस कोणाक मी काय ऍड करूंक आसा की ब्रदर फादर सिस्टर्स ओडल कोणे एक हँड रेज केल्लोय वळे इसारा ब्रदर कोण वय ती रोझिली वय क्रास्टा म्हणून माईक वय माईक ऑन मी अनम्यूट करत ना असा की रोजलिंग आसा प्रेज गॉड असा उलय सिस्टर बाय मिस्टेक जाला गे ಗೊತ್ತು ना हा ओके 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 प्रेज गॉड हालेलुया ओके आणि काय म्हणते तुम्ही ऍड करूंक असल्यार करा नाजाल्यार विषय समजलो घेतो न्हू आयचो वय 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 म्हळ्यार सांपावलो आमकां सांगला वय मोग इम्पॉर्टंट मोगान आमी करूंक आसा पूण तसो अर्थ न्ही की बसाचे देणे बरो उलोवन जो म्हळ्यार तो सेकंड कमिंगा विशयांत उलयता आनी प्रवादाच्या देण्याक तो कित्याक ते चड तो हे करता म्हळ्यार ते अनुभव त्या पासून इम्पॉर्टंट या सादो मनीस कोण येताना जर तर आमी टायम्सांत उलोवन आसल्यार ताका कांय समजना ताचे ते चेंजीस येवचे ना ते दाळा आमी बसाच्या देण्याच्या की प्रवाद करून उलयता
ते जाल्यार ताका समजता ते समजल्या वरवीं ताची सूख तो ओळखून जेजू ते फाटी येवन ताची जिबीत ते बदलूंक जाता. त्या देखून तो म्हणटा चड जावन प्रवाद करचे देण्याक तुमी अत्रेगा म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, प्रेज गॉड. म्हळ्यार फर्स्ट टीचिंग इम्पॉर्टंट न्ही ब्रदर? वय वय तेत टीचिंग टीचिंग नासतना जायना. वय टीचिंग वय इम्पॉर्टंट. कित्याक ते ती Teaching- समजूंक जायना जाल्यार वय करेक्ट. टिचींग सांग. नासतना आमकां ती फळांय ऍक्टिव्ह जायनात. वय वय वय. आता कित्याक ती म्हळ्यार gift- बॉर्न अगेन जायचे जाल्यार टिचींग पडायचेच न्ही. वय 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 वय. करेक्ट. वय आता ते फ्रुट्स प्रोड्यूस करचे जाल्यार आमकां गिफ्ट गरजेचें. मग गिफ्ट नासतना जायना न्ही. गिफ्टी जायचे न्ही. वय गिफ्ट म्हळ्यार आमकां आतां 12 मस्त गिफ्ट आसा हेची पवित्र आत्म्याची. प्रवाद वय. करचे, पिडा गुण करचे, तरी एक मस्त आसा तातूंत. वय वय. ते ताचे सांगाता ही आमी फळ मोग, वय. संतोष, पवित्र आत्म्याची ते आमी कृत्य करूंक आसा. फळ ताका हम्म. जेजू येता फळ सोदून इम्पॉर्टंट वय न्ही. इम्पॉर्टंट रिलेशनशिप बापा हा, वय. लागी रिलेशनशिप. वय वय. ते रिलेशनशिप असल्या वरवीं मात ती फळां उत्पादन करूंक जाता. आमच्या शक्तीरी जायना न्ही. जायना जेजू म्हणटा न्ही हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हणजे ते एक वटल्या शिवाय तुमी फळ दिवंक शकनात म्हणटा. ताचे एक कोटान ते रिलेशनशिपार असल्यार मात जाता फळां दिवंक. प्रेज गॉड. येस. फादर कोणाक सांगू आसा फादर? बरें आसलें कंटिन्यू विषय विषय काय ना सिंपल विषय पयले आमी आयकलेत. येस पूण होय. गुंडायन समजलें गुंडायन वय वय. प्रेज गॉड. आदार जालें जिबेच्या भासाचे त्या विशयांत. प्रेज गॉड. ओके काय जाल्यार आमी अखेर करुया गी. प्रेज गॉड. कोणाक टेस्टमनी काय आसा गी? प्रेज गॉड. कोणी उलयनात. प्रेज गॉड. कोणी उलयनात वय. वय. पुरा बसाचे देणे उलोवन आसात गी. प्रेज गॉड. देवा खातीर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके ते आमी अखेर करुया. ओके. मोगाळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्घां दिता. पळय बापा Lord. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन जायती सतां तुवें आमकां उगडापी केली. वय तुजी आशा जावन आसा एकल्यांनी मोग तांचो शेवट जावन घेवन तुवें दिल्ली देणी वापरूंक तुका शिवरताय. ही आमकां सत तुज्या उतरां मारिफात उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. पळय आमी केदाळां आमी प्रवाद करता. तुजे उतार हेरांक शिकयता. उतार तांणी खणगिल्ल्या वरी पवित्र आत्मो तांकां ते उतार खणमीट केल्ल्या वरी तांचे ते जिवीत बदलता म्हळ्यार सत आमकां ते उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. तशेंच आमी बसाचे देण्यानी उलयतना आमी तुजे लागीं उलयता आनी आमी आत्म्यान प्रेरीत जावन जायत्यो संगती आमी उलयता. ही आत्म्याची भास जावन आसा. एका मोनाक कसलोच पात्र ना अशें आमी आमचो एकवट ते रिलेशनशीप चड आनी चड घट करूंक जाता म्हळ्यार सत उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. अशें तुवें आमकां कितें दिलाय देणी ते आमच्या जिवितान आमी भरपूर रितीन वापरून आमच्या आनी हेरांच्या आनी तुज्या राजाच्या महिमे खातीर वापरून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दी. अशें हर एकल्यांनी तुज्या एकवटान जिवन तुज्या संगतपणान आजारपणान जिवन तुवें बसयले ते म्हणून आमचे जिवीत तांचे कर्म हेरांकी दिवन तुज्या नांवाक महिमा जावन दी मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. 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 प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, brother. थँक यू समय Thank you, sister. शुक्रार Thank you. दिवस आसा येया सकाळी. वय. प्रेज गॉड. आनी फाल्यां सांगाता म्हणल्या फाल्यां आसा